पावस अजून येऊना आणि जमलेल्या सगळ्या इष्टांनो आणि बाकीच्या नमस्कार. आमच्या या लहानशा थोड्या उठून सगळ्या गोंयकारांक ईद मुबारक. आज गेले कित्येक वर्सां जाली की लाडली लक्ष्मी स्कीम सरकारान केल्ली. आमकां अजूनय उगडास येता मनोहरभाई पर्रीकराचे तकलेनसून तेन्ना ते चीफ मिनिस्टर आसतना असले सगळे स्किमी तयार जाल्ले आनी ताचो सगळ्यांचो फायदो स्किमींचो भरपूर लोकांक जाता. बारीक बारीक स्किमी दिसना पण बारीक बारीक स्किमी कडल्यान आमच्या गोंयकारांक खूब बेनिफिट्स आसता. आतां उलयतना सांगलें की आमी दुसऱ्या स्टेटीन खंय तरी गेल्यार आमकां आमच्या स्किमी बद्दल जेन्ना बाकीचे तांचे मंत्री बीन विचारता तेन्ना सांगल्या उपरांत ते शॉक जाता की तुमी इतले स्किमी करता. एक थोडीशी बारीकशी अडचण येयल्ली म्हणटा ती कोरोना जालो, कोविड येयले, 1.5-2 वर्सां जवळ जवळ गेली. सगळ्या लोकांक भरपूर त्रास जाले, सरकाराकय त्रास जालो आनी ऑल ओव्हर इंडियानी सगळ्या जगाच्या फाटीर ही महामारी जाल्या कारणान भरपूर लोकांक त्रास जाला. दिल्ली पासून आमी आतां पयर गेले 2 दीस पयलीं तशें दिसतालें की बऱ्यापैकी त्रास जालो आनी शेवटी सरकार चलता, सरकाराक पयशे जाय आसता, फायनान्शियल परिस्थिती थोडीशी अडचणीन येयल्या कारणान आमचे स्किमी थोडेशे डिले जाले. सरकाराच्या वतीन हांव माफी मागता लोकां कडेन. डिले जाले सुद्दां जाल्यार आमी ते डिनाय करूंक ना करचे अशें केन्ना सांगूं ना. ते स्किमी चालू आहा, बाकीचे चालू आहा. 1-2 म्हयन्यान मेळपाक ते 4 म्हयन्याचेर गेले आसतले. पण त्याच बरोबर ह्या गोंयांत धाकटे मतदारसंघ आसल्या कारणान आमी सगळे आमदार मंत्री आमच्या पर्सनल लेवलाकय तांकां भरपूर लोकांक जे आमचें काम करता म्हणजे ते सांगून उलोवपाक करिना, ते आमचें काम अशें धरून आमी करता. कारण शेवटी पोटाक भूक लागली की बारीक लागल्यान कितें त्रास आहा तो म्हाका तरी दुसऱ्यांचे न उलयता बऱ्यापैकी खबर हांवें पळयला. इतके लोक आमच्या मतदारसंघान बरो मतदारसंघान पोर्टांत आसलेलो तरी आसतना हांगासर बारीक लोक खूब आहा. भरपूर जाणांक हांवें बऱ्यापैकी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमच्या रिपोर्टर भावांक की भरपूर जाणांक आमी गेल्या म्हाजे ऑलमोस्ट आतां 15 वर्सां जायतले जाता त्या पद्दतीन मदत केला आनी नोकरीच्या संदर्भानय केला. कुस्त्यांक खंय तरी घालपाक केला. 100% सॅटिस्फाय जाला अशें न्ही, आनी खूब करपाची ती इच्छा. पूण शेवटी सरकार बरो आसलो, लोक बरे आसले, सगळे ओवरऑल असले म्हणजे कोविड असले तर महामारी येवंक ना जाल्यार एक पयशांचेय पोझिशन बरें आसलें करपाक शक्य जाता. आयज फाटीं लागून परत आता एक जवळ जवळ 80 लोकांचे आयज लाडली लक्ष्मीचे हें आमी वितरण करपाक लागला. नॉर्मली हे प्रोग्राम करून दिवपाची म्हाजी स्वताची इच्छा आसना, पण बाकीचे फारीक ते कार्यकर्ता आनी आमचे भुरगे सगळे म्हणपाले साहेब खूब दिसांनी कोरोना उपरांत आमी 1 वर्सान 1.5 वर्सान अशें ह्या प्रोग्रामाक हात घालता, करुया. सोशल डिस्टन्स दवरून हो कार्यक्रम करतो असो ठरवलो केलो. आज 80 जाणांक आमी वितरण करता लाडली लक्ष्मीचे जे फॉर्म आहा मागीर तेंच्यांनी ती फॉर्मेलिटी करून आपले पयशे घेवप, तांकां बरी खुशी दिसली. आयज सरकार चलता आसतना आमी बारीकायेन करता. एटलिस्ट गोंयांत तरी आमी भेदभाव जात धर्म कांय धरिनासतना अशें करता. आयज तांकां उलयतना लोकांक हांवें सांगलां जे सरकार जे पार्टी आनी जो लास्टाक कोण मनीस तुमच्या खातीर कोण उबो रावता तांच्या खातीर तुमी केन्ना तरी ओपन हार्टेडली येवंक जाय फुडें. कारण एक बरो व्यक्ती जिखप, बरे पार्टी जिखप हे सगळ्यांक बेनिफीट आसता. आयज आमचो कार्यक्रम जालो. सगळे आमचो चेअरपर्सन दामू कातकर, अध्यक्ष संजय साताडेकर आनी बाकी सगळे कार्यकर्ते आनी बाकी कावन्सिलर हांगा प्रेझेंट आहा. आनी तुमकां सगळ्यांक रिपोर्टरांक भावांक आमच्या देव बरें करूं म्हणटा. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक ईद मुबारक. एका काळार हांव ल्हान आसतना म्हाका खबर आहा की 8-9 हजार लोक हांगा काम करताले. आयच्या दिसाक ती एमपीटीची स्ट्रेंथ 1600 पावले. 1600-1700 इतलीच आहा. पेन्शनर खूब आहा आनी पोर्टान कांय एक्टिविटी ना. गेल्या मायन बंद जाल्या नंतर पोर्टानसून सगळ्यो एक्टिविटीज ऑलमोस्ट बंद जाल्या भितून आहा. आनी तातूंत अदानी JSW कोळशाचो जो धंदो करता एक्चुअली पर्यावरणाक वायट अशें दिसलें सुद्दां जाल्यार शेवटी पोर्टान धंदो चलना जाल्यार ते बेनिफिशरीज आहा ते आमच्या घरा येवन बसतले. तांकां खंय तरी पेन्शनर आहा 5-6 हजार आनी वर्कर्स आहा. पूण तो धंदो चलता. पोल्युशन कंट्रोल करूनय तो धंदो चलप आनी आमच्या लोकांचे पोट चलप. थोडेशे ताचेर डिपेंडंट आहा. ताका लागून ते दोन चलता म्हणून इल्लो तरी पोर्ट चलता अशें म्हाजें मत आहा. हेचो अर्थ असो न्हय की असलोच पोल्युटेड कार्गो हांगा हाडून चलोवंक जावो किंवा तेच्या फावरान आहा. तेच्या फावरान ना जाल्यार लोक त्रासान पडपा आहा. त्याच्या फावरान असो न्ही की तो बिझनेस बंद जावचो ना अशें म्हाजी इच्छा. कसले आसो त्याच्या जाग्यार बरो कार्गोंचो धंदो जालो जाल्यार आमच्या पोर्ट आनी पोर्ट म्हटलो की फक्त पोर्ट इज नॉट ओन्ली फॉर मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. पोर्ट म्हटलो की आख्या गोंयचो पोर्ट हो आनी तातूंतसून बाकीच्या सगळ्या एक्टिविटी फाल्यां इंडस्ट्रियल इस्टेटान व्हडले व्हडले शेडी आहा.
पोर्टांसून आवट वयता इन येता न्ही सगळें डिपेंडंट आसता खूब जाणां काम करता तूं विचारलं की मायनीच्या बद्दल कळचे पयर ज्या मिटिंगेक गेले तितून म्हाजो एकच एजेंडा आसलेलो की गॅमन इंडियाचे थोडेशे ब्लॉक जाल्ले पयशे ताका लागून ते डिले जाल्लें काम म्हणजे कनेक्टिव्हिटी टू बर्थ नंबर 9 आनी बर्थ नंबर 1 म्हणजे ते सारा जंक्शन पर्यंत पयलीं येता ताका लागून हांव मेन गेल्लो कारण ते गॅमनाच्या कंपनीकूय खबर आसलें हांव कितले फॉलोअप करून त्यांच्या फाटल्यान लागता पण तेंच्यांनी शेवटी म्हाजे कडेन एक कागाळ घातलेली सांगलेलें अशें की आमचे थोडेशे ऑलरेडी काम केलेले 20 कोटी पैकी 18 कोटी म्हाका येवपाचे ते येयले जाल्यार आमी थोडेशें सोंपयतले पयले इन्स्पेक्शन केलें स्पेशल सीएमाक हाडलो CS येयल्लो आमचे कडेन कावन्सिलर आहले तेन्ना कळोवन चुकलें की ऑलमोस्ट 90% काम जाल्लो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट नॅशनल प्रोजेक्ट हो आयज जर फाल्यां पटकन कंप्लीट जालो जाल्यार सगळ्या लोकांक बरें पडटलें तेजी एडवांटेज कितली आहा ती जाल्या उपरांत कळटली ते दिसा आमी एक्सप्लेन केल्लें तो एकच पॉयंट घेवन हांव गेल्लो म्हाज्या वतीन बाकीचे मायनीच्या रिलेटेड सीएमाचें कितें जालें आनी कितें उलोवप जालें हें एक्चुअली म्हाका खबर ना तुमकां आयज कमेंट करपाक पूण म्हाजो विशय घेवन गेल्लो तो तितून हांव जाला तांकां सांगला आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेर तेचो जो आतां चेअरमॅन आहा ताका आमचे मंत्री नितीन गडकरीजीन तांकां एक डायरेक्शन दिला की तेजे पयशे क्लियर करा एक्स्ट्रा अकाउंटान ते पयशे घालपाचे जेणे करून तेंच्यान ते आनी खंय वापरचे न्ही ह्याच प्रोजेक्टाक वापरचे आनी 19 डिसेंबरा दिसा सीएमाच्या हातीन किंवा वयतून कोण येत त्या हातीन तो अप टू सडा जंक्शन जे तेचे आहा ते आमी इनॉग्रेट करपाचो प्रयत्न करता परत काल गॅमनाच्या मनशांक हांवें आपयला ते म्हणपाक आमी सांगला तुमकां 19 डिसेंबर पण आमी ते कंप्लीट करपाचें चिंतता एक 15 दीस पयलीं अशें तेंचें एक आहा ते जायत जाल्यार तेजे बेनिफीट सगळ्यांक आहा ऑटोमॅटिकली कितलेशे हेचे कंजेशन कमी जातले पण अप टू सडाच्यान बोगदा पर्यंत जे लोक आहा पळय ही एकच कनेक्टिव्हिटी जाल्या पण वयल्यान जर ट्रॅव्हल करपाक लागले जाल्यार वास्कोच्या सिटींतले कंजेशन मडगांव पणजी म्हापसा खंय वचपाचें आसा तें कमी जावंक शकता अशें एक बऱ्यापैकी प्रोजेक्ट आनी नॅशनल प्रोजेक्ट कंप्लीट जावप हे एकाच उद्देशान हांव गेल्लो बाकीच्या विशया बद्दल म्हाका विचारला हांव कमेंट करूंक शकना सर